नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर मायमोगाचो येवकार. गांवगिरे वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोयचो. ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. रानांक उजो घालप्यांचेर करतले खर कारवाय. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची शिटकावणी. आपत्ती वेवस्थापन पंगडाची घेतली खासा बसका. अभयारण्य वाठारात परवानगी बगर भोंवडी करप्यांचेर करतलो खर कारवाय. म्हादय आनी मोर्ले वाठारात लागिल्ल्या उज्याच्या घडणुके उपरांत रानमंत्री विश्वजीत राणेन दिली माहिती. मोर्जे वाठारात कोयराच्या ढिगांक लागून पर्यटक येवपाचे जाल्यात कमी. पंचायतीन कोयर उडोवप्यांचेर मारची बिलां. समाज वावुरपी आल्बर्ट फर्नांडीसाची मागणी. करमल घाट रस्त्याच्या रुंदीकरणाक केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरीन दिली 5 कोटी रुपयांची मंजुरी. सभापती रमेश तवडकरान दिल्या माहिती. 8 आनी 9 मार्चाक 4 ते 6 डिग्रीन वाडटले तापमान. हवामान खात्याचो अलर्ट. लोकांनी घेवची कुयदाद. आणि सरकारी प्राथमिक विद्यालयातल्या आवारात मोबायल टावर बांदपाक कसल्ल्या वाठारांतल्या लोकांनी केलो विरोध. टावर स्थलांतरीत करिनात तो मेरेन भुरगीं बसची नात शाळेत. थळाव्यांची शिटकावणी. आणि आता खबरो विस्तारात. म्हादय अभयारण्य वाठारात लागिल्ल्या उज्याची चौकशी करून उज्याक कारणीभूत आशिल्ल्यांचेर कारवाय करतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान शिटकावणी दिल्या. हातूंत थळाव्यांचो आस्पाव आसल्यार तांचेर लेगीत खटलो दाखल करतले. सैम्याची हानी सरकार खंयच्याच परिस्थितीत सोसून घेवचे नात अशी शिटकावणी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्या. म्हादय अभयारण्यांत लागिल्ल्या उज्याचो मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान नियाळ घेतलो. म्हादय सरभोंवतणच्या अभयारण्य वाठारांत येवपी साटरे दोंगर, वाघेरी, मोर्ले गड तशेंच पोरणे सुर्ला ह्या वाठारांत फाटल्या 3 दिसां पासून उजो धुमसता. ताका लागून थळाव्यां मदीं भंय पातळ्ळा. हे फाटभुंयेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मंगळारा राती उसरा मोर्ले सत्तरेंतल्या कम्युनिटी सभाघरांत राज्य आपत्ती वेवस्थापन प्राधिकरणाची बसका घेवन परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. उजो जर कोण इंटेन्सली आपल्या काजीनी घातला आसत जाल्यार ताणी बंद करपाक जाय. ताजी इन्क्वायरी करपाक जाय. फॉरेस्ट गार्ड जे रिस्पॉन्सिबल आसा ज्या जाग्यार उजो लागतात तांच्या कडल्यान सगळी थॉरोली इन्क्वायरी जातली आणि ते जर इररिस्पॉन्सिबल आसत जाल्यार तांकांय सस्पेंड केले वयतले. लोक अशा पद्दतीन जर फॉरेस्टान चुकून आपल्याक उजो घालपाचो प्रयत्न सुद्दां करता आसत जाल्यार ताणी बंद करप आणि घालता जर आसत जाल्यार तांकांय बी तांचेर केस कंप्लेन फायल केले वयतले. अशा पद्दतीन फॉरेस्टाची हानी सरकार खंयच्याच पद्दतीन सोसून घेवचे ना. आमी आज पुराय आमची टीम जे कालच्यान काम करतात आता रातचेय बी नायटीक सुद्दां ते ऑलरेडी काम करीत आसा. ज्या जाग्याचेर गाडी वताना किंवा ज्या जाग्याचेर आमचे फायर टेंडर पावूंक शकना प्रॅक्टिकली ते स्वता वचून काम करतात. आता ऑलरेडी 30 ते 35 मॅनपावर ऑलरेडी फॉरेस्टाचे ते आसा. फाल्यां सकाळी 6 सुमारूच म्हणजे आमचे फॉरेस्ट, फायर, पुलीस आनी इवन दो लोकल पंचायत आसा. लोकल पंचायतींनी लोकल भुरग्यांनी सपोर्ट करता म्हटला. सोडटपर्या मतदारसंघातले सगळे लोकल भुरगे बी फाल्यां थंय वचून प्रॅक्टिकली जितको उदो पालोवप आसा तो पालयतले. तेजेर इन्क्वायरी रिपोर्ट फॉरेस्ट मिनिस्टरांनी मागला, रिपोर्ट धाडून दितलो आनी जेचेर स्ट्रिक्टली तेचेर एक्शन घेवपाचें तेचेर एक्शनी घेतली वयतली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. म्हादय अभयारण्य मोर्ले वाठार धरून गोंयभर लागिल्लो उजो आटोपांत हाडपाचे यत्न चालू आसात. जंय जंय उजो लागला त्या सुवातांचेर 797 फॉरेस्ट गार्ड तैनात केल्ल्याचे रानमंत्री विश्वजीत राणेन सांगले. ते भायर उजो पालोवपा खातीर थळावे लोक आनी नौदळांची मजत घेतल्या. हवाय दळान लेगीत मदतीचें आश्वासन दिल्ल्याचे रानमंत्री विश्वजीत राणेन सांगले. हो उजो कसो लागलो ताचो तपास जातलो तशेंच उजो लावप्यांचेर खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी दिल्या. ह्यान फुडें अभयारण्य वाठारात परवानगी शिवाय भोंवपी मनशांचेर खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी ह्या वेळार रानमंत्री विश्वजीत राणेन दिली. कोण कोण वचून ते पार्ट्यो बिट्यो करता आनी एक लक्षात एक पार्ट्यो करता. आमचे कुमटर बिमटर आमी पळयता भायले लोक येतात सरळ अरेस्ट कर म्हणून सांगले. फॉरेस्टान एंट्री कोणाकूच ना. जे कोण हे मस्ती बिस्ती करपाक येता आणि पार्ट्यो करपाक येता तांकां ना सरळ भितर उडयात म्हणून सांगले. आमी जे वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्टाचे म्हणजे अशी परिस्थिती सेक्शनां घालपाचें हांवें ठरयलां की मागीर आनी ते कोण मंत्री बिंत्री कोणाचे काय वशिला बिशिला हांगा चलपाचें ना. तेजे उपरांत आतांच PCCवान ऑर्डर काडलेले आसा की सगळे DCFसांक वेगवेगळ्या रेंजीन आमी पोस्ट केल्ले आसा. हेड ऑफिसान कोण DCF ना आता
सगळे DCF ते रेंजीक त्यांची जबाबदारी आसतली, त्यांच्या अंडर आमचो फॉरेस्ट गार्ड RFO आसतलो, त्याची जबाबदारी आसतली हे सगळे गोष्टी मेंटेन कंट्रोल करपाक. त्याच बरोबर नेवीन आमकां सांगलेलें आसा, फोगान आमकां सांगलेलें आसा की आमकां जे कितें मदत लागता ते आमकां मदत दितले. आमचे आसा ते हेलिकॉप्टर जे नेवल बेसान आसात ते हेलिकॉप्टराचो उपयोग केला वयतले आनी तेजे भायर एअरफोर्सान बी आमकां सपोर्ट केल्लो आसा हे सगळे गोष्टी लक्षात नियंत्रणात हाडपाक. आनी काल जेन्ना मुख्यमंत्री झाले हांवें ठरयलें की आयज सकाळी एक फोगा वांगडा आमी एक सॉर्टी केल्यार पूर्ण जे खंय स्पॉट्स आसा तर आमकां एक कळटलें अंदाज तरी येतलो. केन्ना केन्ना आमी सकयल्यान जे पळयता आनी वयल्यान वचून पळयल्यार एक जमीन आसमानाचो फरक आसता आनी म्हणूनच हे सगळे गोष्टी आमी केल्ले आसा. तुमकां एक परत एकदां सांगता, फाल्यां कोणी म्हणू नये की आमी स्ट्रिक्ट एक्शन घेतले ना. आमी जे कोण इल्लिगल जे फॉरेस्ट वायल्ड लायफ सँच्युरीन जे एनक्रोच करता काय भितर वयता काय ते भितर ते शब्द म्हाका येना जे वायल्ड लायफ unauthorized entry into any wildlife sanctuary, you will be prosecuted under the Wildlife Protection Act. Then there is no looking back. आणि कोणी वशिला बिलशिला घालपाची वाटणी पडू नये. आमकां जर मातसो बी वास आयलो की ह्या मनशान कितें केल्लें आसा हांवें PCCबाक स्ट्रिक्टली सांगलां आनी आमच्या APCCबाक सांगलें स्ट्रिक्ट एक्शन घेया, म्हाका बी विचारपाची गरज ना. इट कॅन बी टेम्परेचर इनक्रीज, लेवल ऑफ ह्युमिडिटी, इट कॅन बी एनीथिंग. सो दे लेट देयर बी अ डिटेल्ड इन्क्वायरी. And once the detailed inquiry is conducted by the forest department, wherever if we find what needs to be done, action will be taken. दिसान दीस उजो लागपाच्यो घडणुको घडत आसात. कुठ्ठाळे दोंगरार उजो लागलो. म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत कुठ्ठाळेचो आमदार आंतोन वाज आनी उजो पालोवपी दळाचे जवान घटनाथळाचेर पावले. तरी उजो नियंत्रणात आयलो ना. सकाळी नेवीक लेगीत आपूण तांच्यांनी 7 फावटी हांगासर उदक हाडून मारले. उजो भगभगतालो आनी वाडत आशिल्लो. हो उजो कसो लागलो हाची म्हायती मेळूंक ना अशी म्हायती उजो पालोवपी दळान दिल्या. म्हणजे राती काल उजो लागलो म्हाका सगळ्याच टायमार काल कुडी लागलो आसतलो पूण तितलो तो पळोवन आसलो. पूण जेन्ना रात जाली तेन्ना उजो व्हडलो जालो तेन्ना सगळें पडोन येयलें आनी म्हाका ते पंचान फोन केलो. राती आमी स्पोट 7 सुमार 7 जाल्यो ते 3 राती गेले पूण कंट्रोल कसो जावना. सगळे इल्ले आमचे फायर डिपार्टमेंट इल्ले, मागीर कलेक्टर आहलो, मागीर PI आहलो वेर्णाचो, मागीर मामलेदार आहले, सगळे आहले. पूण तरी आसतना तें व्हडली जंगल, व्हडली झाडां थंय स्लोप बी आसा, तेका व्हेरी डिफिकल्ट थिंगा भितर वचपाक. तेका लागून ते फायर फायटर देखून व्हेरी डिफिकल्ट तांकां तो हँडल करूंक व्हेरी जावंक ना. पूण सकाळीं जेन्ना आमी नेवीक देखून आमी फोन केलो तेन्ना नेवीन 4 रावंड कितें मारले, 4 रावंड बाकीचे कितें घातले आनी ते गेले. पूण तरी आसतना कांय ना, हँडल कांय जावना. अजून तसो आसा उजो फुडें फुडें येयत आसा. म्हणटकीर म्हाका दिसता आमी कितेंय जर करून हाका उपाव काडपाक जाय, नाजाल्यार व्हेरी डिफिकल्ट वाडत रावतलो आनी प्रॉब्लमूय जावपाक शकता. काल सकाळच्यान आमचे चालूच आसले कॉलां आनी आमी सगळे जाग्यार खंय खंय आमी कॉल आमकां इन्फॉर्म दिता पळय आमी सगळ्यांक एटेंड केल्ले आसा. आनी रातचे हांगा कन्सुवाच्या वयर अशें जंगलान आमी खूब ट्राय केले पण देर इज नो एक्सेस टू एंटर इनसायड. मागीर रातचे CFO आनी आमी नेवीच्यान कॉर्डिनेट केलें आनी सकाळी नेवीचे येवन तेंच्यांनी 7 ट्रिपी मारले, ड्रॉप केले उदक आनी ते गेले. आतां जरी आमी खूब ट्राय केले हांगा पालोवपाचें कित्याक एक्सेस ना. आतां JCP बीन आपयला आनी CFOशीन आमी कॉन्टेक्ट करता आनी नेवीशीन कॉर्डिनेट करता. अशें करता करता आनी एक कॉल येयल्या. एक आमची फायर टेंडर वेर्णाच्यान हांगा येवपाची आसली. थंय एक मेजर फायर म्हणून नियर द पेट्रोल पंप ऑपोजीट मेटा स्ट्रीट थंय हांवें धाडली आनी इमिजिएटली आमी एक जुवारीकूय एसिस्ट कर म्हटल्यार तांकां रिइन्फोर्समेंट आपयला आनी वास्को फायर स्टेशनाकूय आमी इन्फॉर्म केल्ले आसा. आनी हांगा सगळे आमचे MLA PI आनी सगळे आमकां सपोर्ट मेळ्ळेले आहा. आनी हांव इतलेंच गोवोरमेंटाक मागता की आमकां नेवी सपोर्ट करचे वयरच्यान ड्रॉप करपाचे. जंगलान आमी वचोंक शकना, गाडी एक्सेस आमची ना. आनी दुसरें हांव एक रिक्वेस्ट करता सगळ्या पब्लिकांक खंय खंय जंगलान कोणाची घरां आहा पळय एटलिस्ट दे शूड क्लीन देर सरावंडींग एरिया 6 मीटर कित्याक तेंचे कडेन मागीर रिस्क आसूंक शकना. वाऱ्यान वयता फ्लेम आनी खंय स्प्रेड जाता आनी अशें स्प्रेड जाल्लो आसा आख्खे गोंयान सेम जाल्ले. सो आमकां नेवीचो हेल्प जाय कित्याक हेलिकॉप्टरान हे करूंक शकता. कितें सांगूंक शकना कशें कोणी घातल्याकूय जावंक शकता या आपाप हीट रिएक्शनानूय जावंक शकता. गोंयांत सध्या साबार कडेन उज्याच्यो घडणुको चालूच आसा. शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान बुधवारा पिसुर्ले वाठारांतल्या उद्योगीक प्लास्टीक स्क्रॅप कंपनीक उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान कंपनीत आशिल्ले सगळे प्लास्टीक लासून गोबळ जाले. कंपनीक लागिल्लो उजो नियंत्रणात हाडपा खातीर उजो पालोवपी दळाचे झुजा पावंड्यार काम चालू आशिल्ले. उज्याक लागून सरभोंवतणच्या वाठारांनी भिरांतीचें वातावरण पातळिल्लें.
शॉर्ट्स क्या क्या हुआ? लाइट से हुआ है सर। ये लाइट मतलब कम ज़्यादा हो रहा था। हाँ, वो लगता है लाइट शॉर्ट सर्किट एमसीबी से मार दिया। हाँ, एमसीबी से स्पार्क वगैरह हो गया। हाँ, आप कंपनी में क्या प्रोडक्ट्स करते हैं? प्लास्टिक रिसाइकलिंग। प्लास्टिक रिसाइकल। ये कितने साल से काम कर कंपनी? अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ, उसके पहले दूसरा काम करता था। हाँ, ओके। कितना के लॉस होगा आपका? लॉस तो लगभग 18-20 लाख का होगा। आमच्या गावात इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा। हे आयज एक फॅक्टरी रबरीचे जे रिसायकलिंग रबर करता प्लास्टीक तिका उजो लागलो हेजें कारण खूब आसा। तेंचें नियोजन सारकें नासता। आतां हांव फॅक्टरी कडेन ते येयलो जाल्यार सगळें तेंच्यांनी स्क्रॅप भितर भरलेलें आसलें प्लास्टीक। तें वेवस्थीत दवरीत जाल्यार ही परिस्थिती येयना। आनी दुसरें कितें, हांगा उजो लागल्या कारणान बाकीच्यो इंडस्ट्रीज आसा तांकां हो धोको आसा। आनी ते आमच्यो बाकीच्यो बऱ्यो इंडस्ट्री आसा तांचो प्रॉब्लेम जावंक शकता। तेन्ना हेजेर सरकारान नियंत्रण दवरपाक जाय। आनी ही पंचायतीच्या हितून पंचायतीक काय पावर दिना ही फॅक्टरींची चवकशी करपाक। तेन्ना कितें फॅक्टरी चलता, कसल्यो चलता, कितें चल्लां हांगा ते पंचायतीक काय इन्फॉर्म करिना ते। तेका लागून आमी पंचायती इन्स्पेक्शन करूंक मेळना, कसली फॅक्टरी ती खबर नासता। तेका लागून हेजेर सरकारान योग्य ते निर्णय घेवन सादारण एक सगळें इन्फॉर्मेशन पंचायतीक दिवचें की खंयच्यो फॅक्टरी कसल्यो आसा आनी खंयच्यो त्यो हानिकारक आसा त्यो कळपाक जायो। आनी तेंचें हांगा फायर हे आमचे इंडस्ट्रीन एक फायर स्टेशन घालचें सरकारान। कित्याक इंडस्ट्रियल इस्टेट हांगा 2 आसा, एक होंडा IDC आनी एक पिसिल्ले IDC। आनी हांगा फायर स्टेशन ना। तेन्ना हांव आमच्या गोंयच्या सरकारा कडेन मागता की बेगीच्या बेगीन एक फायर स्टेशन करचें हांगा, म्हणजे हांगा जागो बी आसा आमच्या। आराडे पर्रा हांगाच्या कोमिनीदादच्या दोंगराक सकाळी 8च्या सुमाराक अचकीत उजो लागपाची घडणूक घडली। थळावे आनी उजो पालोवपीच्या दळाच्या मजतीन हांगाचो उजो पालोवपाचो हो सत्र चालू आशिल्लो। आसगांव बेडेम हांगा लागिल्लो हो उजो पालोवपी दळांच्या नियंत्रणांत आयलो ना। पर्रा दुसऱ्या टोका मेरेन पसरलेलो हो उजो पालोवपी दळाक फावो तें यश येवंक नाशिल्ल्या कारणान थळाव्या लोकांच्या मजतीन उजो नियंत्रणांत हाडपाचें सत्र चालूच आशिल्लें। आमचो फायर ब्रिगेडाचो जो टीम आसा दे आर वर्किंग व्हेरी हार्ड ऑन द अदर सायड ऑफ द हील। आमचो फोंडा गाराडे वयलो जो हील आसा थिंगा खूब बरे भाशेन काम करतात ते, बट इट इज नॉट इनफ। कित्याक एकूच फायर ब्रिगेड आमचे कडेन सद्याक पावल्लो आसा आनी तेज्या खातीर आमचे एका उलोचेर देव बरें करूंक म्हणून सोदता आमच्या सगळ्या युवकाक। कित्याक एका उलोचेर ते सगळे जाण आयज येयल्ले आसा आनी वी आर अबाउट टू गो एंड डाउज द फायर ऑन आमचे बोक्याच्या आराडी हो बाग जो जावन आसा बोक्याच्या आराडी जावन आसा हे सायडीचो बाग जो अजूनही तुम्ही पळोवंक शकतात उजो पेटलेलो आसा आनी इट इज फास्ट स्प्रेडिंग टुवर्ड्स द विलेज। सो वी विल बी अटेम्प्टिंग टू डाउज द फायर ऑन दीस सायड सो दॅट इट डज नॉट स्प्रेड एंड द स्प्रेड कंटेन्स। इम्पॉर्टंट मेसेज जावन आसा की आमचे जे गांवचे लोक आसा आनी तशेंच काजी काडपी जे वयर वयतात दोंगरांनी, प्लीज डू नॉट लायट एनी सॉर्ट ऑफ फायर ओर एनी सॉर्ट ऑफ फ्लेम्स। फाटले कांय दिसा सावन सत्तरीच्या साबार वाठारांनी उजो लागपाच्यो घडणुक्यो घडतूच आसा। तातूंत आनीकूय भर म्हटल्यार मंगळारा सत्तरीच्या मोर्ले गड दोंगराचेर उसरा राती अचकीत उजो लागलो। ह्या उज्याची घडणूक म्हायती उजो पालोवपी दळाक मेळटकीच उजो पालोवपी दळान घडणूक थळाचेर धांव घेवन उजो पालोवपाचें कार्य चालू केलें। ह्या उज्याक लागून दोंगराचेर राबितो करून आशिल्ल्या जनावरांक तशेंच काजू बागायतींचें बरेंच लुकसाण जावपाची शक्यताय निर्माण जाला। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण उजो पालोवपा खातीर आतां नेव्हीच्या हेलिकॉप्टराचो तेंच्यांनी वापर केलो। देखून दोंगराचेर लागिल्लो उजो पालोवपाचें कार्य झुजा पावंड्यार चालू आशिल्लें। उजो लागल्या उपरांत काल सांजचे गोंयचे मुख्यमंत्री भौमानादीक प्रमोद सावंत तशेंच रान खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे आनी पर्येचे आमदार देविया राणे हजर आशिल्ले कालचे बसकेक। आनी तेच्या उपरांत मागीर एक निर्णय जालो की सकाळीं आयज सगळ्या रान खात्याचे अधिकारी कर्मचारी उजो पालोवपी दळाचे अधिकारी कर्मचारी तशेंच पुलीस अधिकारी कर्मचारी मामलेदाराचे सगळे तलाटी जावं अधिकारी ह्या सगळ्या जाणांनी आयज सकाळीं सादारण 5 सुमार मोल्ल्या हांगासर आपल्या कासर वाड्यार सगळे जमा जाले आनी ताज्या उपरांत 10 टिमी केल्यो आनी 10 टिमींनी मेळून आयज सादारण 7:15 वाजून 20 मिनटांनी ही सगळ्यो टिमीचे सगळे 10 मेंबर पुलीस कर्मचारी आपले पुलीस दळाचे उजो पालोवपी दळाचे रान खात्याचे हेर मामलेदाराचे
सगळेचे अधिकारी कर्मचारी येवन उजो पालोवपाचें काम सामकें नेटान सुरू आसा आणि अक्षरशः युद्ध पाळयेचे सगळे जर हांगासर फाटल्यान दिसतात ते सगळे कर्मचारी हांगासर आसात आणि तांच्यांनी जिवाचे रान करून हो उजो पालोवपाचो आटोक्यात हाडला आणि सबंद फ्लोर मारून सगळं रिस मारल्या आणि आता सध्या आमी मोर्लेगडाच्या सामके वयर तोकाचेर आसात थंयच्यान तुमकां दिसता आसता सगळे ही सगळी उजो जो आसलो तो आतां सध्या आटोक्यात येयला आणि एकंदरीत हे सगळ्या कर्मचाऱ्यांनी जिवाचे रान करून काम केलां. मोरजे वाठारांत कोयराचो व्हडलो प्रश्न उप्रासला. वचत थंय कोयराचे ढीग दिश्टी पडटा. कोयर उडोवचो न्हय अशें सुचोवणे तक्ते लावन लेगीत कांयच फरक पडलो ना. थळावे लोक कोयर हाडून उडयता आनी थंयच्यान यो वच करप्यांक नाकार हात धरून वचचें पडटा असो आरोप समाज वावुरपी आल्बर्ट फर्नांडिसान केला. कोयराक लागून मोरजे वाठारांत येवपी पर्यटक आतां उणें जायत चल्ला देखून पंचायतीन घराघरांनी कोयर उडोवपाची बल्ला दिवची अशी मागणी तांणी केल्या. आज ह्या मोरजेन आमच्या मोरजेन तालुक्यान बागवाडा हे पळय तुमकां आहे पंचायतीन हे कचरो उडोवपाक हितून सांगूंक ना तुमकां लोकांच्या गांवांत. तुमकां पंचायतीन तुमकां हे दिल्या तुमकां बॉक्सां दिल्या की तितून घरचे प्लास्टीक आसा पळय तितून घालपाचें. म्हाका सांग ते फॉरेनर ट्युरिस्ट आयज गोंयान येता पळय ते 7 तरेन सुदारले न्हू आमचे गोंयकार. म्हाका तातूंत रांदतात तुमकां कितें करतात हाडून तुमकां ही तुमची पद्दत. तुमकां बाबी शिरोडकारान तुमकां एक डस्टबीन दिल्लें बॉक्स तें खंय आसा तेणें तुमकां दिल्लें की हिंगा नितळ जावपाचें हिंगा कचरो दिसपाचो ना म्हणून. म्हाका सांग तुमकां कडेन एकूच मागणी आसा आल्बर्ट फर्नांडीस सोशल वर्कर उलयता हो कचरो तुमी घरान तुमी कित्याक उडयना तर तुमी सुदारतल्यार. हांगा कितले बरे फॉरेनर ट्युरिस्ट येवन पळयतात हे म्हणटात हो तुमचो कित्याक काय म्हणटा डर्टी प्लेस म्हणटा ही. आमकां गाडी येता कलेक्ट करपाक तुमकां पंचायतीन लेबर घातलेले आसा ते प्लास्टिकान ते कॅरी करून त्याची गाडी येतात त्याचेर व्हरपाचे ते तुमकां कळना. एकूच विनंती आसा हे पंचायती कडेन तुमी पळय ल्हान पळय बॉक्सां दिल्या ती व्हडली एक गांवांत दिवपाची तुमी ती धाकटी कोतां येनात. एका घरान माणसां कितले आसतले 10 जाण आसता 5 जाण आसता तितली तेंचे कडेन कॅपेसिटी ना म्हणून ते लोक आयज हांगा उडयतात. एकूच तुमचे कडेन मागता तुमी हे डस्टबीन हेचे कडेन उडोवं नाका. तुमच्या घरा कडेन दिल्ले आसा पळय तेचे कडेन उडोवया तुमी कलेक्ट करतले. करमल घाट धोकादायक वॉल्ताचेर अपघात वाडत आसा. 4 पदरी रस्तो बेगीन जावचो ह्या संदर्भात रस्त्याचे रुंदीकरण करपा खातीर सभापती रमेश तवडकरान केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरीची भेट घेतली. वस्तुस्थिती समजून ताणें ह्या रस्त्याच्या रुंदीकरणाक 5 कोटी रुपया मंजूर केल्या अशी माहिती सभापती रमेश तवडकरान दिली. मडगांव ते काणकोण मेरेनच्या ह्या महामार्गार करमल घाट ते गुळे मेरेन हो रस्तो धोकादायक थारला. ह्या रस्त्याची स्थिती केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीच्या नजरेक हाडून दिल्या उपरांत ताणें आपल्या OSDक धाडून रस्त्याची पळोवणी केल्या. ह्या पळोवणे वेळार सभापती रमेश तवडकार, सहाय्यक अभियंतो सागर शेट, निवृत्त सहाय्यक अभियंतो सुभाष पागी, पंच अक्षदा वेळी, निलेश गांवकार, शंभा नायक देसाय आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. मांद्रे वाठारांतल्या एका क्लबात होळयेच्या निमतान सुरू आशिल्ली पार्टी मांद्रे सरपंचान बंद करून उडयली. ह्या क्लबाक सांजेच्या 4 वरां सावन रातच्या 10 वरां मेरेन वट्ट म्हयनोभर उपजिल्लो अधिकाऱ्यान पंचायतीक विश्वासात घेवंक नासतना परवानगी कशी दिल्या असो प्रश्न सरपंचान उप्रासला. पार्टेच्या नांवा खाला ह्या क्लबान खुबशे बेकायदेशीर धंदे चलतात. त्या खातीर एखादी वायट घडणूक घडचे पयलीं पुलिशेन हांचेर कारवाय करची अशी मागणी सरपंचान केल्या.
पंचायतीच्या ज्युरिस्डिक्शनाक हे अजूल म्हणून हो आतां हेंच्यांनी क्लब केल्लो आसा आनी ह्या कन्सर्न क्लबाक डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसांतल्यान 1 मार्च टील 31 मार्च सांजचे 4 वरां ते 10 वरां मेरेन परमिशन अलाव केल्लो आसा. चक्क 1 म्हयन्याचें परमिशन हेका अलाव केल्लेलें आसा. हेची एक्चुली हांव रिक्वेस्ट करता होम डिपार्टमेंटाक स्पेशली अपार्ट फ्रॉम हे कितें क्लब वगैरे म्युजीक चलता ताच्या फुडें वचून जे कितें पंचायतीच्या ज्युरिस्डिक्शनाक आसा ती पंचायत तेची चवकशी सखोल चवकशी करतली. बट जे पंचायतीच्या लिमिटेशनाच्या भायर आसा काही हांगा जे कितें चल्लेलें आसा तेजेर पुलीस डिपार्टमेंटान कितें तरी गैरकृत्य घडच्या पयलीं हेची सखोल चवकशी करून जे भविश्यान कितें तरी हांगा घडपाचें न्हू सो तेका लागून पुलीस डिपार्टमेंटान हाची सखोल चवकशी करप ह्या क्लबाची गरजेची आसा. ना जाल्यार खंय तरी वचून इन फ्युचरान मांद्रे गांवाचें नांव ह्या क्लबा खातीर बदनाम जावचें न्हू. सो हेच्या खातीर हांव हे पुलीस डिपार्टमेंटाक मिडियाच्या मार्फत आवाहन करतां. गोंयांत आयज आनी फाल्यां उश्णतेचे ल्हार येवपाची शक्यताय आशिल्ल्याचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. 8 आनी 9 तारखेक सदच्या तापमाना परस 4 ते 5 डिग्री सेल्सियस चड तापमान आसतलें अशें हवामान खात्यान म्हटलां. 11 मार्चा उपरांत तापमानात उणाव दिसून येतलो पूण ह्या 2 दिसांनी दनपारच्या वेळार कडक वताची धग आसतली. बुधवारा कसल्ल्या वाठारांतल्या सरकारी प्राथमीक विद्यालयाच्या आवारात मोबायल टावर बांदपाक शाळेच्या PTA अध्यक्षान तशेंच थळाव्या लोकांनी पुराय विरोध केला. आमकां विश्वासात घेयनासतना टावर बांदपाक सुरवात केला अशें राजेंद्र गावडे हांणी म्हटलें. हे टावर लागून भुरग्यांच्या जिणेचेर वायट परिणाम जातलो अशें तांचें म्हणणें आसा आनी जो मेरेन टावराचें स्थलांतरण करिनात तो मेरेन भुरगीं शाळेंत बसची ना अशी तांणी शिटकावणी दिल्या. हांगा आमकां शाळे कडेन टावर नाका म्हणून सगळे सायन्या सगळे सगळे पेरंट्सांनी सगळे कित्याक पेरंट्स थोडे म्हणटा आमी हांगा ते टावर जाय जाल्यार आमी आमच्या भुरग्यांक शाळेन घालचू ना. आमी इतलो कश्ट केलो ही शाळा वाडोवपा खातीर भुरग्यांक भोंवन भोंवन गांवांनी आमी शाळेन प्री प्रायमरी चालू केली. आमी PTA हे करून PTA तर्फे की हांगा भुरगीं वाडोवंक जाय म्हणून आमची शाळा चलोवंक जाय म्हणून. जाल्यार हो आतां टावर हांगा जाता जाल्यार फाल्यां कांय भुरगीं हांगा घालपाना कोण. मेन म्हणल्यार कित्याक भुरग्यांचेर इफेक्ट जातलो तेजो रेडिएशनाचो आनी कितें त्या टावरा खातीर म्हणून आमी आतां सद्या हांगा आमी बंद केला. जो तो टावर बंद जायना तो पर्यंत आमी भुरग्यांक शाळेन घालचू ना. कितली टोटल भुरगीं हांगा? टोटल आतां शाळेन आसा 38 भुरगीं, प्री प्रायमरी आसा 11 भुरगीं आनी अंगणवाडी आसा 40 भुरगीं. हितूनच आसता सगळें. आमकां तेच्या खातीर आमी रूम वाडोवपा खातीर प्लेस हे केल्ली सजेस्ट केल्ली ते प्लेसीर तेंच्यांनी आतां खड्डो मारला. आतां रूम बांदपाचो खंय तो टावर बांदतना तुमी कोणा विश्वासान घेवना? आमकां कांय विश्वासान दिवना. आमकां कांय सांगूंक जायना. पयर आमी आमचे शाळेचें कितें काम आसा म्हणून आमी जमोंक येयल्ले हांगा त्या कारणान पयर हांगा खड्ड्याक तेंच्यांनी मिशीन घेवन येयले ते येयले तेंच्यांनी मार्क केले. आमच्या भुरग्यांचे ते खेळणे आसले ते घुसगुंडी आसली ती तेंच्यांनी काडून उडयली आनी भुरगीं खेळटली कशें आनी तेंच्यांनी आतां थंय खड्डो मारून दवरला आनी खड्डो मारला तो मारला ताका हे सेफ्टी कांय दितलेलें ना. तुमकां हांगा शाळे कडेन टावर नाका? आमकां शाळे कडेन ना. तो आनी खंय टावर घाल. थंय आश्रम आसा त्या आश्रमा कडेन खूब जागा आसा थंय घातल्यार जाता न्हू. हांगा आमच्या शाळेन कित्याक मोदी गांवांकूय त्रास शाळेन भुरगीं आमची बारीक बारीक आसा. पेडणे हुतात्मा मनोहर पेडणेकर सरकारी मिडल स्कूल मार्फत महिला दिन ह्या निमतान ज्येष्ठ महिलांचो सत्कार सुवाळो घडोवन हाडलो. ह्या सुवाळ्या वेळार बायलां खातीर वेगवेगळे कार्यक्रमाचें आयोजन केल्ले. गांवांतल्या बायलांनी महिला दिसाचे निमतान माचयेर उलोवप केले आनी महिला दिनाचें महत्व लोकांक पटोवन दिलें.
आमी 8 मार्च ह्या दिसा आंतरराष्ट्रीय वुमन्स डे म्हणून सेलिब्रेट करतात. तो हो दीस आमी 8 मार्चाक कित्याक सेलिब्रेट करता अशें तुमकां दिसता जाल्यार ह्या दिसा 1909 रोजी 15,000 USA बायलांनी आंदोलन आपल्या हक्का खातीर केल्लें, तांचेर जाल्लेल्या अत्याचारा खातीर केल्लें आनी ह्या दिसा तांकां इक्वल रायट्स मेळिल्ले म्हणून आमी हो दीस आंतरराष्ट्रीय वुमन्स डे म्हणून सेलिब्रेट करतात. आमी ते उपभोगूंक जाय सगळे रायट्स. आयज बायलां आमची सगळ्या क्षेत्रांत फुडें गेल्लेली आसा, सो आमकां बायलां खातीर झगडपाची गरज ना आयच्या युगांत. पूण म्हाका अशें सांगिचें दिसता की ही सगळी आमकां जी बायल एक जावं एक आई जावं ही सगळी पदां सगळी आमचे कडेन आसतना आमी त्या कुंपणाच्या भायर सरून आमी भायल्या जगान वावरून आपल्या फॅमिली खातीर कशी आमी हेल्प करतली हें आमी आयज शिकूंक जाय. आमी वयतात भायर काम करतात, पूण खुबशीं बायलां अशीं आसात ती घरांतल्यान भायर सरनात. आमी घरांत रावन पसून खूब कामां करूं शकतात. हांव डे वनाच्या हेचेर खूब उलयता की आमी स्वताच्या पांयार उबे रावूंक जाय. ह्यो आशिल्ल्यो गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक आनी अशाच अपडेटेड खबरां खातीर सबस्क्रायब करा गोमंतकाच्या YouTube चॅनल आनी फेसबुकाचेर गोमंतक TV फॉलो करा आनी पळयत रावात गोमंतक TV.